गोयच्या बेकायदेशीर मायनिंगात मुख्यमंत्री आणि हेर कांय मंत्री घुसपल्यात म्हणून काँग्रेस शहा आयोगाचो अहवाल चेपून दवरूंक सोदता असो आरोप भाजपाचो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरीन केला. गडकरी म्हणटा गोंयाक खासा दर्जो दिवपाचेर काँग्रेस गोंयकारांक फटयता. खासा दर्जाची तरतूद संविधानात नाच. नितीन गडकरीची सोमारा सांखळे, मयां आणि फोंड्यां सभा जाल्यो. आणि जे जस्टिस शहा यांनी जो अहवाल दिलेला आहे तो खरं म्हणजे त्यांनी प्रकाशित करायला पाहिजे. यात काहीच गैर नाही आहे. एखादी इन्क्वायरी जर तुम्ही केली आणि तो अहवाल तुम्हाला मिळाला तर तो लपवून ठेवण्याचं कारण काय आहे आणि तो एवढ्याकरता लपवून ठेवला गेलेला आहे. माझी खात्रीलायक माहिती अशी आहे की या अहवालामध्ये मुख्यमंत्र्यांना, काँग्रेसच्या अनेक मंत्र्यांना जबाबदार धरण्यात आलेला आहे आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप त्यांच्यावर आहेत आणि निवडणुकीमध्ये काँग्रेस पक्षाची अडचण होईल आणि म्हणून हा अहवाल दाबण्याचं षडयंत्र काँग्रेसच्या UPA सरकारने केलेलं आहे. गोव्यामध्ये काँग्रेसने विविध नेत्यांच्या परिवारातच जवळपास 40 पैकी 12 तिकीटं दिलेली आहेत आणि परिवारवाद हा भारतीय लोकशाहीला फार मोठा धोका है. ये झूठी बात है. ये लोगों को गुमराह करने और मूर्ख समझते क्या गोवे के लोगों कांग्रेस वाले कुछ भी बोलते हैं. स्पेशल स्टेटस कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के कलम में ऐसा स्पेशल स्टेटस है? ये ऐसी झूठे बातें करना, लोगों को मूर्ख बनाना, ये कांग्रेस पार्टी का पुराना धंधा है. There is no provision in the constitution for giving any special status to any state. If they want to give more assistance, they are free. There are lot of ministry. रोड ट्रांसपोर्ट की मिनिस्ट्री है, पावर की मिनिस्ट्री है, इंडस्ट्री की मिनिस्टर है. They can declare the packages, they can give the concessions. धुळेर म्हापशा पेट्रोल पंपाक दनपारां उजो लागलो. पेट्रोल पंपार दवरिल्ल्या टँकराक पेट्रोल खाली करतना उजो लागलो. टँकराक उजो लागिल्ल्यान 3 स्फोट जाले. मात कोणूच जखमी वा जिवाक बरे वायट जाल्ल्याची खबर ना. टँकरांतले पेट्रोल स्फोटासरशी सगळ्याक पातळिल्ल्यान पेट्रोल पंपाच्या वाठारात उजो लागलो. उजो पालोवपा खातीर फायर ब्रिगेडीच्या जवानांनी 2 वरां यत्न केले. टँकरा बरोबर पंपावेली एक करोला गाडी जळ्ळी. धुळेरांतल्या पेट्रोल पंपाचेर उबे आशिल्ल्या पेट्रोल टँकराक सोमारा दनपरा उजो लागिल्ल्यान टँकर आनी एक करोला गाडी लासून काबार जाली. म्हापशे उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी 5 फायर टँकरांचो वापर करून उजो पालयलो. ह्या उज्यान व्हडा प्रमाणात पंपाचें लुकसाण जाला. वेळीच्या लोकांवेल्यो पुलीस केशी फाटीं घेवच्यो. एकल्याक सुद्दां अटक केल्यार जेल भरोवची शिटकावणी थंयच्या पाद्र्यांनी एकठांय जावन दिल्या. वेळी घडल्या त्या मारपेटीक पुलिसूच जबाबदार म्हणून लोकां आड गुन्यांव नोंद करप बरोबर न्हय अशी काँग्रेसीचो वावुरपी अध्यक्ष फ्रांसीस सार्दीन म्हणटा. इतले मजगतीं मारबडे जाल्ल्या पुलिसाच्या फामिलींतले लोक सोमारा पणजे पुलीस मुख्यालयांत येवन DGPक मेळ्ळे. ते म्हणटात वेळीचो पाद्रीच हाका जबाबदार, ताचेर कारवाय जावपाकूच जाय. वेंचणूक आयोग म्हणटा तांणी पुलिसाक धाडूंकूच नाशिल्ले. DG साहेबान त्यांचे ग्रीव्हन्सी सगळे आयकून घेतला आणि तांकां एश्युअर केला की जी कायदेशीर कारवाई आसा ती लिगल एप्रोप्रिएट एक्शन जरूर जातली. कितें तरी एक्शन घेतल्यार सुद्दां आमच्या आंगार उलटता म्हणून पुलीस ऑलरेडी डिमोरलायज जावपाक लागले. आनी जर पुलीस जर अशें जर कोलॅप्स जाले, डिमोरलायज जावन प्रत्येक खेपो अंडर पॉलिटिकल प्रेशर्स म्हणा आनी कसले म्हणा जाल्यार हें सोसायटीक बरें न्ही अशें हें डेलिगेशनाचें म्हणणें आशिल्लें. Individual is arrested or questioned by the police personnel, the whole village will revolt along with the fellow villages in the form of jail, barrow or other institutions. Demand withdrawal of the offence registered on Father Roman Gonsalves and the 7 others named and against 1,500. आमचो डिमांड तेगूय मनशांक सस्पेंड करूंक, कायद्या भायर ते वावरल्यात देखून आनी लोकां मदें घुसपाक गोंडोळ केल्या देखून आमी खरायेन निशेध मारतात. 20,000 आम्ही 25,000 आम्ही बॉयकॉट करतले. आम्ही करतले इलेक्शन. तांकां समज जर 6,000 मतां व्हडली, आमची 20,000 नाका जाल्यार फायन. पयलीं जो वाजयली गाठ आनी मॉब एकठांय केलो दॅट ही इज अ कल्प्रिट. करूंकूच जाय, जावंकूच जाय जाल्यार आमी स्ट्रायक करतले, आमी येतले रस्त्यार. आमी मत मारपाचें कोणा BJP मारपाचें, काँग्रेसी मारपाचें, MG मारपाचें हांव पळयतलो. इट इज नॉट म्हाका बोटान सांगपा जायना. पुलिसीन पळय रातीं वचून हें केलां तें एकदम फाल्स केलां. आतां तांणी आफ्टर ऑल लोक एकठांय जातरीच इज अ मॉब सायकॉलॉजी. देन देर इज नो लिडर. तांकां कोणाक 1,500 500 or 50 जाणां पर्यंत तांणी बूक करूंक जायना. सो इट इज ओन्ली
to spoil the name of our candidate. ज्याप्रमाणे बातम्यो येतात ते सांगतात की ते म्हणजे त्यांचे वोटिंग करतले काय ना हे विचारपा खातीर गेल्ले म्हणून वोटिंग करतले काय ना दीस आय डोंट एटलीस्ट माय पर्सनल ओपिनियन हे ते सर्विलन्साच्या डोमेनान येना ना सद्या वी आर कॉन्सन्ट्रेटिंग अवर सेल्फ ऑन द सेम इशू just to find out what is right, what is the truth involved in this. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आपल्या आड वावुरता असो जाहीर आरोप भौशीक बांदकाम मंत्री आनी नावेलीचो काँग्रेस उमेदवार चर्चिल आलेमावन केला. चर्चिलाक पडपाचो भंय आसा म्हणून तो अशी पिशेपणां करता असो उलटो आरोप आवेर्तान फुर्तादाचो कार्यकर्तो जॉर्ज बारेटो म्हणटा. चर्चिलान मुख्यमंत्र्याचेर आरोप केल्यान हें प्रकरण बरेंच तापलां. आयतारा चर्चिलाच्या एका कार्यकर्त्याक नावेली काय गुंडांनी बडयल्लो. एक्शन घेवपाक लायला ना कित्याक मुखेलमंत्री बळ्या आमगेलो हे मनीस तेज बराबर आनी मुगे ओपोनंट बरा तेज बराबर भोंवपी तेगेले मनीस तेका लागून एक्शन जालें ना. येस हे आमगेले मनीस थोडे मिक्स भाजी करपाक सोदता बीजेपी बराबर आनी तेका लागून हें चलता. सेमाचो मनीस तो शुअर 100% सेमाचो मनीस सेमाचो मनीस तो तूं ते कोण विचारपाचा कोण विचारपाचा सेमाचो मनीस तो मुगे ओपोनंटा बराबर तो भोंवता तेगले मनीस तो. प्रॉब्लेम कितें आहा जेन्ना मुगेले सापोर्टाराक जेन्ना एश करून मारलो जेन्ना हो हॉस्पिटलांत आहा जेन्ना हेजे फ्रॅक्चर जालो आज ऑपरेशन केलां ICU आहा सिंपल हे केला रजिस्टर केला केस. तो भुरगे मुगे म्हूण जॉर्ज नावेली जॉर्ज कादर ते मुजबा भोंवता म्हूण हांवें वळखोना पयसो कोण ते आनी हे सगळें आतां कोत्तो चर्ची लागून इलेक्शनाक लागून तो जाणा तो पिड्या जाता म्हणून आनी हांवें फॉल्स एलिगेशन घायलें म्हणजे हांव तुज्यात केस घातलो आनी आतां आमची नांव पिड्या उरता कित्याक आमी आतां तो जाणा चर्ची आमी जिखताय म्हणून गेम तेका लागून तो आतां पीस जालो पावलो. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.